हायकोर्ट ऑर्डर येयला रस्त्यार कितें आहा तरी काडपाकूच पडटले रस्तो इम्पॅक्ट जावन रस्तो काबार केला म्हाका दिसता सरपंचाचेर तशें सेक्रेटरीचेर आनी सगळे पंचायतीचेर गोंयांत ही व्हडली जबाबदारी कित्याक लोक मेळटा तशें बांदीत गेले कितें तरी मातशें शिस्त आसतालें शिस्त आसले बरोबर सगळे कॉलेप्स जाता सिस्टमूच कॉलेप्स जाता पूण जे कोणाचे पयलीं सावन घरां आसा आपले ओन लँडार आसा आनी इतले वर्सां बट इट इज नॉट नेक्स्ट टू द रोड सरकार डेफिनेटली प्रयत्न करता ते बाकीचे सांबाळपाक कित्याक आमचे गोंयकार मेजॉरिटी सगळे गोंयकार आसा आमचो सरकार गोंयकारांक त्रास दिवपाक सोदना आता हायकोर्टान एक आदेश दिला म्हणून कशें तितून भायर सरून सगळ्या साल्वार करपाक जाय तेही काम करपाक हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता तुमच्या गोंयकारांनी खूब म्हाकाय सपोर्ट केला आमी ते प्रयत्न करता आमकां लोकांक बिलकुल त्रास जाले नाका हो इश्यू पयलीं हांवच रेस करतालो म्हाका कोणूच सपोर्ट करनासलो पूण हालीं गोंयकारांक सारकी पोटतिडकीन मुखार सरला ना हे म्हाका हेल्प करतले पूण हायकोर्टान एक आदेश दिला बरें तेकाय दोश दिनाका म्हाकाय दिनाका रस्त्यार जे आसा कोडये जे आसा सारके तेंकां ट्रॅफिक ब्लॉक जाता तेंकां मातशें काड म्हणून सांगला सो तेका नाल्यार फाटीं घे म्हणून सांगला हे भाशेन लोकांक त्रास दिवपाचो सरकार न्हू सदांच लोकां बरोबर आमी आसा आनी हे फुडाराक असली कामां करपा खातीर तुमकां सदां हे सरकाराचो फाटीबा आसतलो थोडे लोक हिंगासरले हायकोर्टान गेल्ले आणि त्या टायमार हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली की विलेज पंचायत कांदोलीम along with the planning authority has full right to remove the encroachment and make way for the public to walk जे फुटपाथ बोरी करची पार्किंग बरे करचे जी हुई बिल्डिंगा येला थिंगासर आणि एक्स्ट्रा पार्किंग आसचे अशें म्हाका दिसता ही विलेज आयज मॉडल विलेज जाल्ली आहा